नोटिसीस ज्यो आसा तांकां टायमली इश्यू जाल्ल्यो आसा सगळ्यांक, ताकाच न्ही, जे कोण वायलेट करता तांकां, तांचेर पयलीं FIR रेजिस्टर जाल्लो आसा, तो चार्जशीट जाल्लो आसा, ताजे पयलीं जी प्रॉपर्टी इल्लिगल जी बिचार आशिल्ली ती डिमॉलिश जाल्ली आसा, ती आतां ताणें परती घाली, ती परती डिमॉलिश जाल्ली आसा. सो गव्हर्नमेंट फेवरेटिझम टुवर्ड्स इल्लिगॅलिटीज कांय ना. पळय, गव्हर्नमेंटाकूय न्ही सत्य कितें तें भायर आयिल्लें जाय. गव्हर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स द ट्रूथ टू कम आउट, म्हणून मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरी. कित्याक बाबा हें घडलें, कोण रिस्पॉन्सिबल आहा, कोणें परमिशनां दिली, कशी दिली, कोणें परमिशनां दिवना जाल्यार ती कित्याक दिवना, कशी दिवना, कोणें दिवना, एवरीथींग लेट इट कम आउट. म्हणजे जो कोण इन्वॉल्ड आसा ताका आयदर घरा वचुनी ना जाल्यार ताका भितर जेलीन बसुनी. सो दीस हॅज टू हॅपन. आणि म्हणून ही मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरी घाल्या. म्हणून हांवें टर्म्स ऑफ रेफरन्स तुका वाचून दाखयले. एका विका भितर रिपोर्ट दी म्हणून सांगला. ताका मुदत तातूंत भितर मॅन्डेट आहा, ताचे मॅन्डेट तुमी वाचा. सी, हांव कितें म्हणटा न्ही, केन्ना वेन वी कॅन अंडरस्टँड वॉट हॅज हॅपन्ड, वेन दॅट रिपोर्ट कम्स आउट न्ही, हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल अँड वॉट एवर हॅज हॅपन्ड, लेट इट कम आउट. कोणाक प्रोटेक्ट करपाचें ना हातून. ह्या बर्चाच्या गोश्टीन एक FIR रेजिस्टर जाल्लो आसा. ते FIRांत सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जें कितें आसा ताचेर चालू आसा. तांकां लुकआउट नोटीस पयलीं इश्यू जाली, तांकां ब्लू कॉर्नर जाली, ताज्या नंतर थंय आमच्या होम मिनिस्ट्रीन, युनियन होम मिनिस्ट्री आसत, हांगचे CBI आसत, इंटरपोल आसत, सगळ्यांनी काम करून तांकां लोकेट करून तांकां आतां डिपोर्ट करपाचो प्रोसेस जो आसा तो चालू आसा. एट द सेम टायम दुसऱ्या सायडीन मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरी आसा. लेट्स नॉट मिक्स द टू, लेट ऑल द फॅक्ट्स कम. म्हणून मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरी जी आसा, ते मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरीन तुका सगळें कळटलें, कोणें खंयची परमिशनां कशी दे. म्हणून हांव तुका एकूच सांगन की आय फील एक तांकां ते मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरीक तांचो रिपोर्ट जेन्ना येतलो पळय तेन्ना लेट एवरीथींग कम आउट.